रॉकेझिनो डिसोजाचो जल्म 2 ऑगस्ट 1948 पाली वेळसांव हांगासर जालो. सेंट थॉमस हायस्कूल कांसावले आनी सेंट थॉमस हायस्कूल माजोर्डा हांगासर ताणें आपलें शिक्षण पुराय केलें. वयाच्या 18व्या वर्सा सावन समाजा खातीर वावुरपाचें काम तेंच्यांनी चालू केलें. 1987 जाल्लेल्या ओपिनियन पोला भितर ते जॅक सिक्वेराचे वांगडी आसले. 1991 आनी 1997 अशे 2 वेळा ते वेळसाव पाले इसोरसीम विलेज पंचायतीचे पंच मेंबर आसले. सध्या ते गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या नेहरू युवा केंद्राचे सदस्य आनी पाली तोलेम शेतकार असोसिएशनाचे अध्यक्ष म्हणून आसात. पाली कम्युनिदादचे अटर्नी आनी रियल एस्टेट डेव्हलपराचे पार्टनर सुद्धा म्हणून ते काम करतात. वयाच्या 73व्या वर्सा सुद्धा ते लोकां खातीर वावुरतात. कोविड महामारी वेळार सुद्धा तेणें ज्या लोकांक कोविड जाल्लो किंवा कोविड खातीर जे केले अशा वेळार तेंच्या बाकीच्या फॅमिली मेंबर्सा खातीर फॅमिली प्रोटेक्शन किट तेणें दिले. तेंच्यांनी कोविडा विशयी लोकांक वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जागरूक केले. तशेंच तेंच्यांनी ॲम्ब्युलन्स सुद्धा डोनेट करून कोविडा विरुद्ध आपली मोहीम चालू दवरली. आयज तेंच्या 73व्या जन्मदिसा निमतान लोकांनी तेंकां जन्मदिसाची परबी दिली. पयले सुवातेर हांव बाब रुकोजीन डिसोजाक एका बर्थडे विशीश करतां आनी आतां तेजी 72 वर्सां जाल्ली आसा आनी तेणें म्हळ्यार जायत्यो सोशल एक्टिविटीज केल्ल्यो आसा ह्या आपल्या गांवांत वेलसांव पाली गांवांत. तेणें फर्स्ट ऑफ ऑल तेणें एक आल्कोलीक हेजेर तेणें जायतें काम केल्लें आसा आनी जे भुरगे आल्कोलीक आसले जे जोडटाले आनी पयशे ते मोडटाले जायते आनी घरान पयशे दिनासले आनी तेका लागून तेका ते पयले तेणें घरान वचोन लोकांच्या आनी ते भुरग्यांक तेणें जायते आपले वचोन आल्कोलिकाक वचोन तेणें बरें करून दिल्लें आसा. ती एक बरी गजाल आसा. दुसरी गजाल तेणें वेलसा गांवांत आय कॅम्प केल्लो आसलो लोकां खातीर आनी एक म्हाका सांगून दिसता की तेणें आजून सुद्दां मरे खंयच्याच पॉलिटिकली यूज करूं ना. ओन्ली फक्त इंडिविज्युअल आपूण कितें आहा तो काम करतात तो एक ते म्हाका एक बरें दिसता आनी हांव तेका बाब रुकोजीन डिसोजा हेका सॅल्यूट करता सारको की आपूण स्वता जावन इंडिविज्युअली काम करता तो आपल्या वेलसांव गांवाक लागून. तशेंच आतां एक पॅन्डेमिकाक तेणें जायतें काम केल्लें आसा. स्वता आपली गाडी सुद्दां तेणें यूज केल्ली आहा लोकांक व्हरपाक लागून हितून हेल्थान. तशेंच तेणें एक 2 ॲम्ब्युलन्स बी सुद्दां तयार केल्ली आहा आपल्या वेलसांव पाली गांवांत लोकां खातीर आनी तो लोकां खातीर खूब झगडटा. आनी दुसरी गजाल म्हणटा तेणें वेलसांव काट्यान कितकी वर्सां जालो एक रोड जायनासलो तेणें त्या भाकारांक मेळोन हें करून तो तेणें आपूण जिल्ला पंचायती थ्रू करून तेणें एक रोड तयार करून दिल्लो आहा त्या लोकांक लागून. अशी तो सोशल एक्टिविटीज करता आनी हांव तेका खूब आभार प्रगट करता की अशेंच तेणें फुडें काम करचें आनी हांव तेका विशीस बर्थडेचे तेका हांव वीश करतात आनी तेका 72 वर्सां जाल्या उपरांत जाल्या तेका आनी तरी आसतना तो आपली बरी कामां करतात ह्या एजीचेर म्हणून हांव तेका देव बरें म्हणटा. थँक्यू. म्हजें नांव जोकीम डिसोजा. हांव पाली तोळें शेतकार एसोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी कसो वावुरतां. आयज पयले सुवातेर हांव म्हज्या पाली तोळें शेतकार एसोसिएशनाच्या भावा भयणीच्या नांवान आमच्या चेअरमॅन बाब रुकोजीन डिसोजा हाका हुनोनीत जल्म दिसाची परबीं पाठयता. आयज सुमार 3 वर्सां अदीक जालीं तो आमच्या एसोसिएशनाचो चेअरमॅन कसो वावुरता. ताणें आमच्या शेतकार भावांक ज्यो सवलती आसात म्हणजे ट्रॅक्टर सप्लाय ओ हार्वेस्टर हे सगळें त्या टायमार तो आमकां करून दिता. आमी ताका उगडास केल्यारूच पुरो. आयज म्हाका सांगून दिसता
की आमचो बाब रुकोजी आमच्या पाली तोळे शेतकार एसोसिएशनाच्या शेतकारांक पासत जायतो वावुरता. ताका लागून ताका आनी एक टर्म दुसरो टर्म तांणी ताका निवडून हाडलेलो आसा. सांगपाचें म्हटल्यार ह्याच वर्साक फाटीं मार्चाच्या म्हयन्यांत वेलसांव पाली इसोरशी पंचायताच्या मर्फान आमच्या चेअरमॅन बाब रुकोजियांच्याच मार्गदर्शना खाल एक शेतकारांचो मेळावो घडोवन हाडलेलो. ह्या मेळाव्यान जायते आमचे शेतकार भाव थंयसर हाजीर आसले. सगळे गव्हर्मेंटाच्यो SOP फॉलो करून हो आमचो मेळावो जालो. थंयसर आमकां झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर मारगांव बाब शरीफ फुर्तादो हाणें शेतकारांच्यो गव्हर्मेंटा तर्फीन सगल्यो स्किमी आसात त्यो आमकां स्पश्टपणी दाखोवन दिल्यो. हे आमच्या चेअरमॅन बाब रुकोजिनाच्याच आदारान सगळें घडोवन आयलें. ताका लागून हांव ताचे उपकार आठयतां. आनीक एक पावट सगल्यांच्या नांवान हांव ताका बरें येस आवंडेतां आनीक उरलेले जिवितांत ताका देवान असोच बरे भाशेन सांबाळून राखून दवरचो म्हूण हांव मागतां. इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू वेरी मच. हांव तोमास गोमेस वेलसांवचो. हांव रुकोजियांक म्हजी परबी दितां ताच्या जल्म दिसाक. हांव रुकोजियांक भरपूर वळखतां. तो म्हजो गांवचो भाव आनी ताच्या बराबरी हांवें जायतें काम केलां. तो कोणाकूच खंयच्या वेळार वगत ना रात ना तशें कांयच तो पडना. कोणाकूच आपयल्यार खंयच्या वेळार येता. आतां तेणें कोविडाक तेणें दीस आनी रात केल्या वावुरला. कोणाक मजत जाय तांकां मजत दिल्या. आपल्याचे खूद गाडी तेणें पंचायता सुरशीं दवरली. आपण खूद एक अँबुलन्स मागिल्लें. दोतोरांची मजत केली. तो म्हज्यान सांगूंक जायना तो तितलो तो कोणूय आसतना तो लोकांक मजत करता. आपण एक सादो मनीस कसो ते गांवांत वावुरता. तो आदीं एक 5 आसलो विलेज पंचायत आमच्या वेलसांत.
पूण तो आतां कोणूच नासतना पासून तो इतलो वावूरता म्हज्यान सांगूंक जायना. ताका खंयची मजत मेळटा, देवानूच ताका सांबाळचो, देवान ताका राखचो. ताणें म्हाका आतां आमच्या वेलसांवान सोसायटी विन्सेंट डे पॉल आहा, ताकाय ताणें जायतो आदार दिला आनी जायते फावटी ताणें मजत केल्या. हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तेजे जायतो आशिर्वाद घालूं आनी जायती ताका भलायकी दिवं आनी तांकत दिवं आनी सदांच हेच भाशेन वावरूंक म्हजी ताका आवडे आशेता. हांव नोवेरा कारवालो. बाब रोकोजीनाक जल्म दिसाची पोरबी हांव आवडटा. देवान ताका साबार देण्यानी बोल्ला. देवान ताका केरीत बरे गूण दिल्यात आनी हे बरे गूण तो आपलेच पासत न्हय पूण दुसऱ्यांचे सेवेक तो वापरता. कोवीड हे पॅन्डेमिकांत ताणें जायतो बरो वावर केल्लो आहा. ताणें आपले पिरायेचें पोळें नासतना वो आपले भलायकेची पर्वा करिनासतना पासून ताणें एक तरणाटो कसो ताणें ह्या मळार काम केल्लें आसा. कोणूय कोवीड मनीस ताणें ताचो आदार मागलो जाल्यार तो आपली खूद गाडी पासून दिवन ताणें ताका हॉस्पिटलान व्हेल्लो आसा. आनी ताणें आपली एम्बुलन्स फ्री सर्वीस 24/7 ही आमच्या गांवच्या लोकां पासत दिल्ली आसा. आनी लोकांक ताणें वेळार हॉस्पिटलान पावोवन तांकां फावो तो इलाज दिवन ते घरा येयल्ले आहा बरें जावन. सो देवा लागीं मागतां हे ताच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूं आनी सदांच ताणें हो वावर उर्बेन आनी मोगान करूंक ताका सदांच बरी भलायकी आनीक ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर हांव देवाचो आशिर्वाद मागतां. हांव आंतोनियो वाज ZP कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी. तसोच हांव कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचो चेअरमॅन, तसोच कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटीचो चेअरमॅन. आयज ऑगस्टाची 2 तारीख आनी आयच्या दिसाक जो म्हजो इश्ट तसोच म्हजो बरें मागपी बाब रोकोजी डिसोजा आयज ताच्या जल्म दिसाची पोरबेक हांव ताका पोरबी दितां. हांव मागतां ताका देवान बरी भलायकी आनी सावदी दिवपाक. बाब रोकोजी हो वेलसांव पालीचो आदलो एक्स पंच, तसोच तो वेलसांव पालीचो शेतकारांचो चेअरमॅन, तसोच कोमदाद वेलसांव पालीचो कोमदाद हाचो अटर्नी. अशें ताचे जायते कामां आसात आनी जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी वेलसांव पाली ताणें भरपूर कामां केल्यात. ताची तोखणाय करपाक जायती आसा पूण सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना आमचें जे कोवीड-19 हे टायमार ताणें भरपूर काम केलें आसा. हे महामारीन तो भरपूर लोकांक पावलेलो आसा. जावं पयले लॉकडावनान ताणें जे ग्रोसरी आयटम दिवपाक आशिल्ले ते लोकांनी घरांनी पावयले. तशेंच दूद म्हणनासतना बाकीचे जायते आयटम ताणें पावयले. तो खरेंच तो सिनियर सिटीजन, तरी आसतना सिनियर सिटीजन आसतनाय तो आपल्या जिवाक पर्वा करिनासतना लोकां बाराक रावलो. तसोच ताणें कोवीड-19 हे महामारीन सेकंड लॉकडावनान ताणें जायतें काम केलें. जायते आमचे भाव भयणां आमची थोडीं बरीं ना जालीं, थोडीं संवसार सोडून गेलीं. ताणें तो केन्नाच फाटीं रावंक ना. एक लॉकडावनान ताणें एम्बुलन्साक पासत ताणें जायतो वावुरलो. एम्बुलन्स हाडली, लोकांक हॉस्पिटलांक हाडपाक व्हरपाक ताणें जायतो आदार दिल्लो आसा. खरेंच ताका हांव आमच्या लोकांच्या नांवान ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताचें जें काम आसा तें चालूच आसा. हांव मागतां देवा लागीं ताचें जें काम आसा ताणें सदांच चालूच दवरपाक. कित्याक हांव जाणा तो सिनियर सिटीजन, तरी आसतना तो आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना लोकां बारा आसा. खंयच्याय वेळार उलो मारलो जाल्यार तो लोकां बारा येता. हांव मागतां देवा लागीं ताका भलायकी दिवपाक. तशेंच खंयच्याय वेळार म्हजो एक गुरू म्हणल्यार जाता. कित्याक कसलेंय तर हांव पॉलिटिकल एडवायस घेतलो जाल्यार हांव ताचे लागीं घेतां आनी तो म्हाका बरी एडवायस दिता. आनी आमी एकामेकाक शेअर करून आमी एकाक डिस्कस करता. बाबा आमी कितें करपाक जाय, लोकां पासत कसो वावर करपाक जाय, फुडें वचपाक जाय, हें तो म्हाका गायड करता. हांव मागतां देवा लागीं
ताका बरें यश दिवचें आनी देवान ताका भलायकी दिवन ताका बरें देवाचो आशिर्वाद आसचो म्हणून हांव ताका चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. हांव एडी फेर्नांडीस सांकवाळे गांवांत रावता. देव न्हू एका मनशांक संवसारान धाडटा आपलें कार्य फुडें व्हरपाक. कार्य मनीसपणाचें, कार्य बरेपणाचें, कार्य एकवटाचें. आनी अशें म्हाका दिसता देवान रोकोसीन डिसोजा हाका ह्या संवसारान धाडला. ही सगळीं कामां करपाक मनीसपणाची. जो मनीस आपल्या जिवितांत जायते भोगला पयलीं आनी आतां सक्सेसफूल जाला, यशस्वी जाला, त्या मनशा बद्दल उलोवंक म्हाका खूब खोशी भोगता. तो एक बरो बिल्डर, एक व्हड बिजनसमॅन आता. आनी ह्या दिसांनी चड करून कोविडाच्या दिसांनी जेन्ना खुबशे समाजसेवक सगळे बंद करून ओगी घरान बसल्या, खऱ्यांनीच कित्याक सगळे कडेन बिजनसाक प्रॉब्लम जाला आसा कोविडा खातीर. पूण ह्या रोकोसीन डिसोजान आपलें बरेंपण, आपलें बरें काम चालूच दवरलां. तुमी डेली टीव्हीचेर पत्रांचेर तेजें आयकता आसतलें. हे कोवीड दिसांनी सुद्दां जेन्ना तेज्या बिजनसाक प्रॉब्लम जालो तरी सुद्दां ताणें जायती समाज सेवा केल्ली आसा. आपल्याच वेळसाव गांवांत ताणें खूब लोकांक आदार दिल्लो आसा. ताणें आपल्याच गांवांत थ्रू पंचायत लेवल कोविडा बद्दल अवेरनेस दिल्ले आसा. मेडिकल कॅम्प केल्लो आसा. एम्ब्युलन्स फेसिलिटी ताणें अरेंज केल्ली आसा. आमी आयकल्लें टीव्हीचेर सुद्दां की इवन पुलीस लोक जे खंयच्या खंयच्या आउटपोस्टार आसताले कोविडाक जेन्ना प्रोहिबिशन आसलें तेन्ना, लॉकडावन आसलें तेन्ना ताणें जायते सवलती ह्या पुलीस लोकांक सुद्दां दिल्ले आसा. खुबशे गरीब लोकांक तो पावता, खूब ते शेतकारांक तो पावता. आनी ताका लागून हांव म्हणटा देवान थोड्या मनशांक ह्या संवसारान धाडला आपली कामां फुडें व्हरपाक, बरेंपण ह्या संवसारान हाडपाक. आयज जेन्ना रोकोसीन बाब आपलो 73rd बर्थडे मनयता तेन्ना हांव ताका हॅपी बर्थडे म्हणून विश करता. आनी देवान रोकोसीन बापाक सदांच बरे भलायकेन भरचो, सगळें बरेंपण आनी बरी देणी तेजेर दिवची. कारण ह्या मनशान हे समाज सेवा जो करता तो एक बरें काम तो करता तें सदांच करचें. जो पर्यंत तेजे आंगान शक्ती आसा तो पर्यंत हें तें काम करीत रावचें म्हणून आमी ताका बरी भलायकी आवडयता. आजचो दीस चड खोशयेचो दीस कारण आमच्या गांवचे आदले पंच सोशल वर्कर बाब रोकोसीन डिसोजा हांचो वाडदीस आनी तेंच्या वाडदिसाक म्हाजी उर्मित परबी. बाब रोकोसीन डिसोजा अशें हे व्यक्तिमत की ते दुसऱ्यांक आदार करपाक सदांच फुडें. कोरोनाच्या महामारीन जेन्ना सेकंड वेव आयली तेन्ना लोकांक खूब त्रास जाताले हॉस्पिटलांत वचपाक, तांकां एम्ब्युलन्स मेळनासली, गाडी मेळनासली. तेन्ना बाब रोकोसीनान स्वताच्या खर्चान हांगासर एक एम्ब्युलन्स अरेंज केली आनी ती 24 वरां ती सर्वीस चालू दवरली आनी त्याचो फायदो आमच्या गांवच्या लोकांक जालो. बाब रोकोसीन डिसोजा हेणी खूब जायती अशी कामां केल्या ती सांगून सोंपची ना. आनी बाब रोकोसीन डिसोजा सारखे मनीस आमच्या गांवांत आसप हेचो आमकां अभिमान आसा. हांव मागता आमच्या गांवच्या दाम बाबा कडेन आनी रमेश साहेबिनी कडेन की तांकां चड आनी चड आयुश्य आनी बरें आरोग्य फावो कर म्हणून. आनी परत एकदां wish you many happy returns of the day, sir. Thank you. Hi friends, I hope you are all doing good. I'm Mr. Neville Francis Mascarenhas and I'm hailing from Wasco. I'm serving the Diocesan Society of Education as a teacher at St. Andrews Institute, Wasco. Today, being the 2nd of August, I would like to extend my birthday wishes to Mr. Rocosino D'Souza. I feel proud to say that Mr. D'Souza is my uncle because he has rendered selfless service to the society. He has left no stone unturned to help the people during the COVID-19 pandemic. As he celebrates his life today, I implore the Almighty to bless him with good health of body and mind. Being a real estate developer, I pray that the Lord may bless his business and all his future endeavors. May Jesus give him the needed strength and courage to continue his good work towards the people of the Kortali constituency
and the society as a whole. Ad multos anos, Mama. Rogozino de Souza, the youngest man I know, with a pure heart and always with a cheerful smile. This man inspires to be an angel, helping others, which is always seen in his mood and his efforts. May God bless you with all of his goodness so that you can continue the act of goodness. Today is the day you were born to bring happiness, blessings, and inspiration to all. With these few words, I'm wishing you a very happy birthday and a joyous year ahead. Thank you.